Proposal for the grant approval of the expenditure sanction of the 11 crores for the wellness forever. Amendment with the Goa Private University. Again, Parik's amendment and Nabi. Okay, creation. Homestay bed and breakfast scheme. Creation of the additional post in GPSC. आणि वन अमेंडमेंट द गोवा पंचायत राज रूल एक त्यांच्यानी मिटिंग्स कितले घेवच्यो कश्यो घेवच्यो ह्या विशयाचेर ओके आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात मेन विषय आमी काही सर्क्युलर्स जे आसा पळय गव्हर्मेंटाच्या वतीन ते रिलीज करता आनी त्या सर्क्युलराच्या वतीन अशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशयीचो एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता इलिगल काय इलिगल हे गावात असलेली घरां हे कन्फ्युजन आसा त्याच्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता एक सर्क्युलर पयलो तो आमी इश्यू करता किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इश्यू करता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इश्यू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provision of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land. The total area of the survey holding does not exceed 1,000 square meter and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. Okay. हाज्या खातीर आमी स्पेशली आमी म्हणटा हातूंतल्यान the deputy collector and sub divisional office may examine the relevant records including form 1 and 14 form D and the survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968 and if required may consult the director of settlement and land records upon such examination if claims is found to be in order may issue the certificate in a prescribed form number 2 upon the payment of ₹1,000. Okay. All such applications shall be disposed by the deputy collector office and sub-divisional office within the period of 7 days. Okay. हे सर्क्युलर आमी क्लियर कट ताजो परफॉर्माय दिता लोकांनी एप्लाय कशें करपाचें तें आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जे आसा पळय न्ही हे सर्टिफिकेट कशें इश्यू करतले तेंय सांगता डेप्युटी कलेक्टर विल इश्यू रिक्वेस्ट फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द proposed exemption of the fresh conversion. This is an application form. And the office of the deputy collector of the sub-divisional office issue करतलो this is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, sub-division, jalta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and form D and the original survey plan prepared under the provision of the Goa Double and Due Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure form the part of the settled land and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा दोन आपल्या पातराच्या पयलींचे घर आसा ताणे एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची आणि तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना तेका डेप्युटी कलेक्टरान इश्यू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट इटसेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद दिस इज वन आता हे सर्क्युलराक धरून आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही दोन सर्क्युलर इश्यू करता Okay, director of panchayat issue karta structure existing of the revenue survey plan of the land holding in the rural local bodies. Okay, त्या survey planaचे okay same way परत the survey record of 1972 चो धरून आमी हांगासर म्हणटा आसतना the village panchayat secretary on the receipt of the application upon verification of the document issue the certificate in the prescribed form by on the payment of ₹1,000. आता तो prescribed form हा पळय that form itself says same way whether ज्या वेळी टोटल वाचला ते सगळे त्याच पद्धतीत आसा हांगासर आय हियरबाय सर्टिफाय विलेज पंचायत ताका सर्टिफाय इश्यू करतलो ओके बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी देयर त्याच पद्धतीची सर्टिफिकेट आसतली तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड
and certificate issued by the deputy collector and sub-division officer, it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर असा ही त्याका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्याचे ज्या जागेत असा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले असा आणि घर नंबर त्याका माझे घर माझ्या नावाचे रिकॉर्डेड जर असत जाल्यार त्याका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटले. इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असले जाल्यार त्याका ते लीगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातले. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय त्याच्याकडे वेगळी कसली डॉक्युमेंट नसले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इश्यूइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आणि हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्धा DMA म्हणजे सीओ ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी विल से द सेम थिंग. ओके, ताणे जे आसा पळय हे based on the verification of the above document, the certificate is issued by the deputy collector hereby the structure existing the legal structure and is assessed for. ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो सीओ जो आहा पळय तो इश्यू करतो. आम्ही लोकांक इतके इजी करून दिल्ले आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मर एप्लिकेशन सुद्धा कशें दिवपाचें. ओके, हेंय ठरयलां. डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, सीओ कशें दिवपाचें आणि पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीन आमी बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इश्यूड अर्लियर. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन इश्यू करता की गावातले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द हुज लँड इट इज, आलवारा लँडाचेर जरी घर असले 72च्या पयलींचे जाल्यार तेका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू जातली ताज्या नांवार. This is not for the ownership title, this is for the settlement title and legal for the structure. I mean to say that घर is the legal घर. हे आम्ही करता. आम्ही त्या जमनीचो डॉक्युमेंट जो आहा पळय ह्या सेटलमेंटाच्या हेतून दिवना बट लीगल स्ट्रक्चर म्हणून पंचायत दिता आणि सेटलमेंट म्हणून तेका आमचो डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता. लँड कोणाची असली आता बरोबर आसा. भाटकार कोण? 72च्या पयलींची लँड जी आसा पळय हांगासर जाल्ले आसा कितें तर एकदा गांवांनी आसलेल्यो खूब जाणांच्यो लँड आसा आणि तांच्यांनी जे आसा पळय डिव्हिजन करून करून आपल्या भितर डिवायड करून केल्ले बट तेजे कडेन तेच्या घराचो टायटल कांयच नाशिल्लो. हेज्या निमित्तान तेका टायटल जातलो. दुसरी गजाल तेका हाऊस रिकन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका परत म्हणजे 10 ते 12 तेका सर्टिफिकेट आनी ऑफिसरी वचपाचें बंद जातलें. जाल्यार सनद घेवपाक तेका मागीर फॉरेस्टान चल, TCPन चल, लँड सर्वेन चल, लँड सेटलमेंटान चल, त्याच्याकडे PWDची NOC 8 हे सगळं कांयच लागचें ना. तेका सुटसुटीत रित्या आपल्या घराची सनद ही दिवपा खातीर तेका ओके. दोन्ही सर्टिफिकेट जाय पडटली. डेप्युटी कलेक्टर पहिली सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरची जाय पडटली. ती घेऊनच हां. त्यांनी पंचायतीक किंवा त्यांनी DMA हे अप्लाय करपाक. आम्ही तेका सुद्धा हाऊस ओन बाय ज्याचे लागला ज्याचे घर सर्वे नंबरार लागला तेका इश्यू करता. हाऊस जर सर्वे नंबराचेर लागलेले आसत जाल्यार तेका आमी इश्यू करता. आम्ही ऑलरेडी आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यू केलो, नोटिफाय करून आमच्या सायटीचेर आसा. ओके, आज DMA ची आनी हाजी इश्यू केलो, सायटीर गेलो. DMA चो आनी आतां बी सायटीर गेलो. तुमचा हाऊस रजिस्टर्ड नसत जाल्यार सुद्धा हांवें परत सांगलें सर्वे प्लॅनाचेर घर आसा आणि त्याच्याकडे एनी वन ऑफ द डॉक्युमेंट आसा. रजिस्टर कशें आसचें ना. 72चे घर जर आसा ओके, पंचायत 72चे घर जे प्लॅनार लागला त्या घराच्यो गजाली करता. म्हणजे मूळ गोंयकार जो इतके दीस गावात रावतालो आणि आपल्या घराचो ज्याच्याकडे कांय डॉक्युमेंट नासलो म्हाका हे सांगता आसतना खूब खोस भोगता. माझ्या मुख्यमंत्री टेन्युअरांत आणि मिस्टर मोन्सेरात हाज्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरच्या टेन्युअरांत लोकांच्या मूळ गोंयकाराच्या घराचो प्रश्न आम्ही सुटावो करता. आज वेगवेगळे हायकोर्टात आणि वेगवेगळी डिसिजन जायत आसा. रस्त्याक तेकोन असलेले शॉप सुद्धा घडये कदाचित 72 बांधलेले असतले, त्याच्याकडे त्याचे डॉक्युमेंट असतले, ताजे ते म्हणजे रेव्हेन्यू आपल्या सर्वे मॅपाचेर लागलेले असतले. रोड मागीर कदाचित केन्ना वाडत गेल्ले असतले आणि आम्ही तेका इल्लीगल म्हणत बट ते इल्लीगल न्ही. तर त्याचे लीगल सर्वेचेर तेजे लागलेले आसा. बट तो फक्त सर्वे लागला म्हणटा, हातान तेच्या कांयच ना. सर्वे प्लॅनाचेर मार्क दिसता तेच्या बट तेच्या हातात डॉक्युमेंट जाय. तेच्या हातात डॉक्युमेंट जाय म्हणून तेका आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन तुझे घर हे सेटलमेंटान आसा ही एक सर्टिफिकेट दिता आणि प्लस तुझे घर हे लीगल आसा म्हणून पंचायतीच्या वतीन आणि तेका आमी म्युनिसिपालिटीच्या वतीन तेका सर्टिफिकेट. कितले टाइम बाउंड ते प्रोसेस हो 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो
फाल्यां खंय तरी करून 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो. डेप्युटी कलेक्टरान 7 दिसाच्या भितर सर्टिफिकेट इश्यू करतली विदिन द 7 days. सेम फॉर्म्युला पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीनी 7 दिसांनी हाज्या मदीं जे आसा पळय ह्यो सर्टिफिकेट इश्यू करपाक. आणि सर आफ्टर 75 तेजो मागीर आमी सर 74 समजा घर आहा आणि त्याच्यावर डॉक्युमेंट ना तर त्याका सुपरवायझर सांगता तर त्याका प्रोविजन कितें तर डॉक्युमेंट तांच्यान मेळटा. तेका तरी सर्वे प्लॅनाचेर वचून आपले घर आसा काय ना ते पयलीं चॅक करप सर्वे प्लॅनाचेर 114 चॅक करप हाऊस ओन बाय आसा काय ना ते आनी तेजे कडेन एक तरी डॉक्युमेंट आसूंक जाय. लायट बिल आसूंक जाय, उदीक बिल आसूंक जाय, हाऊस टॅक्स आसूंक जाय, कितें तरी आसूंक जाय. अशें नासतना पुरूच आसतलो. कितली सर्वे प्लॅनाचेर चॅक करचें आपले घर आसा काय ना ते. कितलीशी घरां असू शकतात 72 अप्रॉक्सिमेटली माझ्या अंदाजान जे आम्ही अंदाज घेतला त्यानुसार मोर देन 1 लाख टोटल गोंयभरांतल्या म्हणजे जवळपास आता 4-4.5 लाख आम्ही घरां धरता. म्हणजे गोंयांत आहा ती वोटींग आणि हेचो जर रेशो घेतलो जाल्यार ही ओरिजिनल घरां म्हणून हांवें म्हटलां ही मूळ गोंयकार ही कोणाचीच अशी घरां न्हू. कारण 72 सर्वे जाल्लो तेन्ना जे आता बाकीचे उलयता ते लोक कोणी उलयनाशिल्ले. मूळ गोंयकारूच हांगासर आशिल्ले. ओके तेंची घरां आहाय आनी तेंच्या घरांत आमी पयले फावटी त्या खातीर हांवें मुद्दामून म्हटलें म्हाका खूब आयचे सर्क्युलर काडटा आसतना म्हाका खूब आनंद जाता आनी खरोखरूच जे जो मूळ गोंयकार आसलो तांकां ही सर्टिफिकेट तेंच्या हातांत पडटा आसतना हो एक आनंदाचो क्षण आसा तेंच्या दृश्यान. 1972 उपरांत आसा. तेजे मागीर आयचो विशय ताजेरूय बी सरकार जे आसा विचार देत आसा. सरकार वेगवेगळ्यो गजाली टायम टू टायम करीत हेचे वेळार विधेयक येवचें ना न्ही सर. मागीर सर दुसरे सर म्हणजे सर आता हेचेर आणि बिल हाडपाची गरज ना. बिल हाडपाची गरज ना. सर्क्युलर जारी इश्यू जाता. हे पण येता बिल हाडटा म्हणून. सो ताजेरूच आनी गरज ना सर्क्युलराचेर. हे मागीर येता.